पेरेंट्स आतां सांगूंक कळना म्हाका पप्पाक ऑफकोर्स म्युजिकाची इंट्रस्ट आसा म्हणून केविन मिस्कीत खंयसर आमच्या पब्लिकाक चड दिसना कारण कितें कारण ओन्ली बिझनसान बिझी जालो म्हणजे उरलेक सर्विसीस नासले बँड मारताले बिकॉज बट हांव स्टेजीर तावन सगळे इव्हेंट पळयतालो ऑब्जर्व कोंकणी संगीताची सुरवात करताना बिल्फियाब मेलविन पेरीस या त्या काळाचे संगीतकाराचे लेजेंडरी स्टेटस आसले करेक्ट म्हज्या जनरेशनाच्या लेवलाक ते येताना गुंडाई गुंडाई उणें जाल्ले बरी बघतली एस्टॅब्लिश केल्ली नांवां म्हाका आनीक 2-4 सांग म्हळ्यार कोणाची नांवां येना लायफ बारी बरें जालें एन्जॉयबल आतां बिझनेसाचे स्ट्रेस इतलें आसा की करेक्ट तें डिफरन्स म्हाका दिसता सॉफ्टवेअरां यूज करणं टेक्स काढ रिटेक्स काढणं तुका एक सॉंग कंपोज करणं युट्यूबार रिलीज करिये एक आर्टिस्टाची रियल आयडेंटिटी ती परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज शोज करतात थोडी बँड्स शो करतात पूण दॅट शूड नॉट बिकम द मेन स्ट्रीम ओरिजिनल कंपोजर्सांक तांचो स्थान मेळाचें ते इजी जालां प्रोडक्शन करूंक बिकॉज ऑफ AI पर्टिक्युलर करेक्ट लास्टाचे 1-1.5 वर्सां या 2 वर्सां रायट फाटल्या 7-8 वर्सांनी एक सॉंग रायटर म्हणून कोंकणीन कोणी आयिल्लो म्हाका दिसना पयलें आल्बम्साचे हें आहलें 2017-16 मुसोरी आल्बम करतले एक आल्बम म्हळ्यार तांचो 8 पोतां 10 पोतां 12 पोतां आमचे शोज सदांवत कवर सॉंगाचेर डिपेंड जावन आसात ओरिजिनल कंपोजिशन्स करतल्या मनशांक सर्तीक स्पेस ना म्हणले तरी म्हाका बघता रॉयसन गॉडा इज वन ऑफ माय दोस्त ताणें बरीं पदां कंपोज केल्यात कन्सिस्टंटली केल्यात गोड बँड म्हण आसा तांणी 1-2 नवीं कंपोजिशन्स केल्यात बऱ्या क्वालिटीचे प्रोडक्शन्सांनी केल्यात बरें हें केल्यात सो ह्या जनरेशनाक जावची नवीं पदां आतांच्या जनरेशनाक आनी मुखार येवच्या जनरेशनाक बरें म्युजीक करचें कोण दिसना सॉंग रायटींग करतल्यांक स्पेसूच मेळटना